21 जर आमचें जायना जाल्यार डिझोल्युशन असेंब्ली सिनेटाय दवरूं येता. 4य कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा 3य कॉन्स्टिट्युएन्सी इलेक्शनां जातकीर परत हेचे पयलीं आमी 2005 केला. प्रताप सिंग रावजी राणेक आमी मुख्यमंत्री केला आनी ताका मुख्यमंत्री खातीर 21 जायना जाले, 20 जावपाक लागले आनी सभापती धरून 19 जावपाक लागले. त्या खातीर टेम्पररी राष्ट्रपती राजवट लायली, इलेक्शनां केली. इलेक्शन जाले बरोबर 22 जाले आनी परत प्रताप सिंग राणे मुख्यमंत्री म्हणून जालो. अश्यो गोश्टी राजकारणांत घडटा. Assembly can be put up into Senate high, but no talks of question of dissolution. डिझोल्युशन करून कोणाचोच फायदो ना. काँग्रेसीकूय फायदो ना, भारतीय जनताकूय फायदो ना, आमकांय फायदो ना आनी गोवा फॉरवर्डाकूय फायदो. की जे पक्षाक सोडून वता, पक्षान आमदार केले आनी पक्षाक सोडून वता तांकां पक्षाक परत घेवपाक जायना. हें म्हजें प्रामाणीक मत आसा. कारण पक्षान ताका मोठो केल्लो आसता. भारतीय जनता पक्षान मुख्यमंत्री केले, भारतीय जनता पक्षान मंत्री केले आनी ऐन त्या वेळार ते सोडून गेले. तांकां परत घेवप हेचो अर्थ बरोबर न्हय अशें म्हाका दिसता. कारण नितिमत्ता म्हणून कितें तरी आसता.